फोंड्या म्हालांतलो प्रियोळ हो एक म्हत्वाचो मतदारसंघ। ह्या मतदारसंघात एसटी मतदारांचे प्राबल्य दिश्टी पडटा। ह्या मतदारसंघात नेतृत्व एसटी समाजांतल्यान आयिल्लो गोविंद गावडे करता। मात सद्याक प्रियोळ मतदारसंघात जायते समस्यांनी तकली वयर काडल्या। वेगवेगळ्या प्रश्नावेल्यान लोक रस्त्यार देवपाक लागल्यात। मागीर जावं ते भोमा हायवे रुंदीकरणा आड चालू आशिल्लें आंदोलन वा मंगेशी जायांच्या मळेकारांचो प्रश्न आनी आतां लोक नव्यान आक्रमक जाल्यात ते सावयवेल्या शितोळे तळ्याच्या कॉन्क्रिटीकरणाच्या प्रकल्पाचेर। ह्या साबार विशयावेल्यान लोकांची आंदोलनां गांव पातळीचेर बसका चालू आसा। आयतारा भोमा हायवे रुंदीकरणा आड मोठी सभा जाली। ह्या सभेत लोकांचो मोठो प्रतिसाद मेळ्ळो। विरोधी फुडाऱ्यांनी सरकाराचेर आनी थळावो आमदार मंत्री गोविंदाचेर फोग काडलो। बट सामान्य गोंयकार जो आमचो बहुजन समाजाचो गोंयकार आसा तांकां काबार करपाचे हेंका पडलेले आसा। कित्याक तेंचो वेस्टेड इंटरेस्ट आसा। तांकां आपणाची जी हे आसा बॅगां आसा ती बॅगां भरलेली आसा। ती बॅगां भरोन पडटा सकयल तरी पूण ती खंय ना खंय आतां रूम भरपाचे उरलेले आसा की तेन्नाचे काँग्रेस सरकारान एक कमिटी स्थापना केली आणि बायपास जो आसा तो रिजनल प्लॅनान घातलो। आज सुद्धा तुम्ही तो रिजनल प्लॅन काढून पळयात, त्या रिजनल प्लॅनान तो बायपास दिश्टी पडटा। आंदोलन कोणे केलें? स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरान ते आंदोलन केले आणि सांगले की बायपास जाय। आज तांचे सरकार येऊन जवळपास 11 वर्सां जाली, 11 पेक्षा चड जाली। दुसरे वटेन सावयवेल्या शितोळे तळ्याच्या कॉन्क्रिटीकरणा आड थळावे बरेच आक्रमक जाल्यात। उसगांव मुड्डेवेल्या प्रस्तावित बंधाऱ्याचे उदक हे तळ्यात हाडून ताचो वापर हाऊसिंग प्रकल्प आनी स्टील प्लांटा खातीर करपाचे गोविंदाचे कारस्थान म्हणून उसगांव आरजीच्या अध्यक्षाचो आरोप। खांडेपार सोनारबाग हे साइडीतला जो बंधारो येतालो त्या बंधाऱ्याच्या सगळे लिगली सगळे आमी प्रोसिजर कसो कितें आसा कितें करपाचो खंयचे पेपर सगळे काडले। पेपर पळयला सगळे फ्रॉड प्रपोजल कोणी केलो? गोविंद गावडेन। आणि हो डॅम कोणा खातीर आमी सगळे केले पळय जाल्यार हांगासर बुथ खांब्याचेर स्टील प्रोजेक्ट येता, 2 स्टील प्रोजेक्ट येता थंय आनी एक रेजिडेन्शियल येता। पूण आमकां थंय लोकांक जागृत करपाक मिटींग दवरली आमी। हो गोविंद गावडे दुसरे दिसा मिटींग जाल्या उपरांत दुसरे दिसा फोन करून अभिजित प्रभुदेसाय तांकां विचारता तुका कोणे रायट दिलो थंय येवपाक? तुका एसटीचेर उलोवपा, एसटी लोकांचेर उलोवपा, एसटी तू करता तुका कोणे रायट दिलो? हांव विचारता ह्या गोविंद गावडेक, आयज तू ह्या बोमागांवचो तू आमदार आसा जाल्यार तू खंय न्हिदला रे? हांगा तुका रायट दिलो मरे आमी, तू खंय न्हिदला? यो मरे खंयच्या भिळान लिपो रावला तो यो हांगासर समाजा खातीर समाज करता। इलेक्शना टायमार डोळीकारांनी तू इलेक्शनाक झगडटा मरे तासता एकामेकाचे। आयज तुमी हांगा कित्याक जा? तू राव मरे हांगासर डोळेकार हांव सांगता तू हांगा यो मरे। गांवांत तो जे लोकांची घरां वयता ती उमेद दिसता तुमकां पळोवपाक। आमी ओगी रावपाना, जर जाय घरा वचून गांवां हांव उजगवचो, पूण आमी आमचे कडेन क्षमता आसा ती आमी गांवांत वचून लोकांक घरा वचून जागृत करून ह्या प्रोजेक्टाक तुमी जे करता गांव एक करपाचो प्रयत्न करतले आनी हाडटले गांव एक करून आनी ह्या प्रोजेक्टा खातीर हे बंद करपाक भाग पाडटले। गोविंद गावडे सद्याक राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनात बिझी आसा। मात प्रियोळ मतदारसंघ वेगवेगळ्या विशयावेल्यान बरोच तापला। लोक आक्रमक जाल्यात। 2024ची लोकसभा तेंकली। लोक आपली तिडक लोकसभेचेर काडपाक शकतात। मंत्री श्रीपाद नाईक तर केन्नाच आपल्या मतदारसंघातल्या आंदोलकांक वचून मेळना। प्रियोळचे हे सरकार आनी आमदार विरोधी वातावरणाचो विरोधी पक्ष कितलो फायदो करून घेतात ते पळोवचे पडटले। गोमंतक टीव्ही खातीर विश्वनाथ नेने।